हांगा पूर येवन जी वेवस्था जाली आनी लोकांचे हाल जाले, म्हाका दिसता सरकाराची जबाबदारी आशिल्ली की पयलीं बाकी तुमी तांकां मागीर कितें ते वेगळी गजाल, पयलीं तांकां रावपाची वेवस्था आनी तांची जेवणाची, त्याच बरोबर जी गोरवां रासान आसा तांचें जें खाण व्हांवोन गेल्लें आसा तेंचे जेवणाची ही वेवस्था प्रामुख्यान सरकारान पंचायती मार्फत करपाक जाय आशिल्ली. खूब कडेन आमी पळयलां, हांव स्वता हितूंतल्यान सुद्दां हें केलें की जी मूळ हें आसा तांकां इमिजिएटली शिफ्ट करप, तांकां रावपाची वेवस्था करप आनी तांकां जेवणाची वेवस्था करप. आयज 5 दीस जाले तांची कांयच वेवस्था ना, ते लोक तेंची वेवस्था तेणी केल्याक लोक, आनी तांचो गुन्यांव कांय नाशिल्लो. हें काय नैसर्गीक हितूंतल्यान जावना, पावस पडून जालो ना हें पूर. ह्या डेमांतलें उदक जें सोडलां तांकां पूर्व सुचना कांय दिली ना. तांकां एटलिस्ट येवन तांकां पयलीं सांगपाची अशी आसात, तांकां वेळ दिवपाचो, तेंय दिलें ना. तांचो कांय गुन्यांव नासतना ते लोक त्रासान पडल्यात. आतां चवथीची ते खुबशें सामान हांगसरल्यान सप्लाय जाता, खास करून केळी हें सगळें, आनी तेणी सगळ्यांनी लोन काडून हो वेवसायांक पयशे घातले, शेतीक पयशे घातलेले, तेंय सगळें तेंचें व्हांवोन गेलें. गोरवांचें खाण व्हांवोन गेलें हजारांनी रुपयांचें, तेंगेले दुदाचे ते दूद मेळटाले तेंय गेलें, घरां लोकांची मोडलीं, सगळे. सो इमिजिएटली आमी सरकारा कडेन मागतात की तुमची ती आश्वासनां पुरो, एक एक्शन इमिजिएटली जावपाक जाय आशिल्ली. आयज तुमची टीम हांगा आसपाक जाय आशिल्ली. हांगा आयज कोण ना सरकार, म्हणजे सरकार अस्तित्वाक ना अशें हांगा दिसता. ह्या मतदारसंघाचो आमदार जो तेणी निवडून दिलो तो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर, सगळे पावर तुमचे कडेन आसा. भाशणां आसा की चवथी पयलीं जातले, चवथी पयलीं कितें जाता तें वेगळी गजाल. हांगा आयज पोटान कितें पडटलें तेंच्या, ती आयज लोकांक हांगा चिंता आसा. सांजे न्हिदतले खंय ही चिंता आसा. ह्यो वेवसाय करनासतना तूं तांकां चवथी कडेन ते पयशे मेळटले आनी कितें मेळटले, ती भाशणां तुमी बंद करात. तुमची फूल टीम वेवस्था हांगा हाडून दवरात. एक मेडिकल टिमूय धाडा हांगा, कारण पूर येवन सगळ्यांक हें जाल्लें आसा, वेगवेगळे दुयेंस जावपाची शक्यता आसा. सो हें सगळें जायना आसतना हांगा तुमी लोकांक त्रास करतात. जेंची घरां मोडल्यांक, जें बांदपाक हांगा जायना तांकां कोमुदातीन एक तांकां प्लॉट दिवचो आनी तांकां परमनंट वेवस्था करची. आनी जेंचें लुकसाण जालां तूं डॉक्युमेंट आनी हे सगळें हाडपाचें, ते डॉक्युमेंट ते उदक सोडटा आसतना तें कांय चॅक केलें नाशिल्लें. सो जी वेवस्था तेंचें लुकसाण जाल्लें आसा तें लुकसाण तांकां नाल्यार 2000 आनी 5000 रुपया तांकां दिवन फुटयनाकात. तेंचें जें लुकसाण जाल्लें आसा तेंचो कांय गुन्यांव नासतना तेंचें लुकसाण जाल्लें आसा. आतां हेल्थाचें शाळान बी आतां मिनिस्टरान बी सगळे फवारणी बी केली रोगराईक लागून. इब्रामपुरान गांवाचें नांवच ना तेतूर. इब्रामपुराचें खरें म्हणल्यार तेंच्यांनी पयलीं नांव दिवंक जाय आसलें, कारण दत्तक घेतलेलो गांव हो. दत्तक म्हणजे काय हें म्हाका दिसता तेकाच खबर ना. जशें आमी भुरगे घेतात तेचे कशें सांबाळ करपाचो हें तेणी आजून म्हाका दिसता खंय शिकोवंकूच ना. हें फक्त कांय ना, मतांक लागून आपूण हे बाबा म्हाका पूर्ण म्हाजी पेटी भरतली हेंच तेणी चिंतलेलें आहा आनी कांयच ना. सरकार हितून सगळो अपयशी ठरला, सरकार हितून सगळो फेल जाल्लो आसा. ह्या गांवचे मेन जेवणाचें साधन आसा हें कृशी साधन, आनी हांगा आयज जर आमी पळयल्यार कृशी जे सगळे गेल्ले आसा, उदकाचे परिणाम जाल्ले आसा. इरिगेशन डिपार्टमेंटान उदक सगळें हांगा उदकान सगळे लोकांचे पोटाचो प्रश्न आतां निर्माण जाल्लो आसा. तेन्ना सरकारा कडेन मागणी आसा, सरकार आयचे जर पेपरान जर पळयलें सरकार म्हणटा की 3.5 कोटी लुकसाण जाल्लें आसा. तर म्हाजें म्हणणें आहा की 30 कोट्याहून चड लुकसाण ह्या गांवांत पेडण्या गांवांत जाल्लें आसा. हळण तळण आनी इब्रामपूर हेंचो मूळ जो उद्देश आहा हो शेती वेवसाय आसा. ते केळीचें पीक लायतात, ते केळ्याचें पीक सगळें बेस्ट गेल्लें आसा. हानी जाला हेका पूर्णता जबाबदार हो सरकार आसा गोंयचो. आयज आमचो गोव्याचो PCC अध्यक्ष चोडणकर सर आयज तेणी ह्या गांवांक व्हिजीट दिल्या. तातूंत तेणी आमकां खुबश्यो गोश्टी कशें कितें करपाचें तें सांगलां. ह्या गांवांतल्या लोकांक आमी सगळे विश्वासान घेवन एक बऱ्यापैकी कलेक्टराक आमी एक निवेदन दितलें की ह्या गांवांतल्या लोकांक बेगिनात बेगीन तेंचे सुविधा करपाच्यो, तांकां खंय रावपाचें कितें करपाचें सरकारान आपल्या पूर्णता. आयज आमदार आमचो हांगासर 5 आनी 10,000 दिवन लोकांक एक लाचार करपाचो प्रयत्न करता, तो तेणी करचो न्हू. लोकांचे भावना पयलीं आदी वळखपाचें, नाल्यार तर तो हायफाय गाडयेन आपूण मडगांव रावतलो आनी इब्रामपूर गांवांत फक्त मतांक घेतलो जाल्यार ह्या इब्रामपूर गांवांतल्या लोकांनी ताका धांवडून घालपाचो ही म्हाजी मागणी आसा.